वर्साचो सादो काळ 25वें सातोळें मंगळार. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 8 वळी 19 ते 21. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताचे भाव पावोन सोडली. लोकांची खेद आसली देखून ताचे चडशी तांकां लागीं येवंक जाय नासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यान आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हटलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.